Test. There's nothing on and off here. Oh. Test. Huh? No, it's okay. Thank you, Ashman. सगळीं उबी रावया गीत घेवया बेल्या शारान पेज 107 H3 विश्वासानो कोसया गीत गायन करून इया बालका जेसू बोलेया बेला शारान कोरवा कोट्यान आंकवार मारी इच्छा गोपान बेला शारान कोरव्या कोट्यान आंकवार मारी इच्छा गोपान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगळ भावा भयणीनो आयज व्हडा दबाज्यान आमी सोम्या जेजूच्या जल्मा दिसाची दबाजीक परब समारंभतांव ही परब आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत आठवेच तरेची कुशळकाय हाडटा कित्याक आमचो देव आमच्या मोगा पासत मनीस सोयम घेवन आमचे मोदें येता जेजू राजांचो राज जावन दुर्बळपणांत एके खावणेंत जल्मता हे मनांत धरून आयचे परबेचो विशय खावणेंत न्हिदयलोलो तुमकां एक बाळक मेळटलो ही आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां जेजूचो मोग आमचे सवे मितमेर नासलोलो म्हूण दाखयता ल्हानविकायेन एका गोरवांच्या गोट्यांत जल्मून सगळ्या संवसाराचेर आपलो उजवाड फांकयता जेजू आमचो सोडवणदार म्हूण वळखून दर दिसाक ताका आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक आनी ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमच्या बऱ्या कोण्यांतल्यान तयार रावंक आमकां बापाची कृपा मागुया आनी हे पवित्र रितीन फाव ते परिवांट घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बासत भाग्यो सदांच सांगपार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Amen. Somia kaklut kor Somia kaklut kor Krista
Page number A4. Moima Devak, page number A4. Moima Devak, Usorgi, Ani Shanti Dachaista Samsari. Service Paradeva, Sorgin Charaya, Sorpod Vida Deva, Baba, Ami, Dukana Moskar Gota, Ami, Dukaha, Din Vasta, Dusha Dorvoibo, Vapa Sodami Duka. Wakanta Somya Jesu Christa Baba Cha Eklas Buddha Somya Deva Deva Chishili Tu Sara Chipap Katai Amchi Kaklut Kor Kaklut Kor Tumba Pacha Usbiak Poslai Amchi Magni Hai Konge Kityak Povit Atmya Sangati Deva Papa Che Moimen Jesu Christa Jesu Christa Eklosu Povit Eklosu Ispor Eklosu Pormisvor Amen 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 प्रार्थूया. देवा मनशा कुळाच्या रोचणारा आनी सोडवणारा मनशाक तुज्या सारक्याचो रोचून एक व्हड अजाप तुवें केलाय आनी पातकांतलो ताका सोडून आनी नवी रोचना करून त्या वोन अदीक व्हड अजाप केली. तुजो अनंत पूत सासनाक तुज्या देव सोयंबाचो भागीदार आज आमच्या मनशा सोयंबाचो भागीदार जावंक पावलो. ताच्या मनशा सोयंबा वरवीं आमी सासनाक ताच्या देव सोयंबाची भागीदारां जावंक निर्मी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. Amen. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. पृथ्वीचे शिमांचेर पर्यान सर्वेस्पर अशें परगट करता. सियोनाचे दुवे सांग, पळय तुजो सोडवणार येता. जैताचें इनाम घेवन तो येता आनी ताच्या जैतांची सगळीं चिणी ताचे फुड्यान वेतात. पवित्र पोरजा, सर्वेस्परान सोडयल्लोली पोरजा अशें तांकां पाचारतलीं आनी तुकाय ओतरेकलोली. सोडून दिवंक नासलोलें शार अशें उलो करतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सोबाब, आज आमचेर एक उजवाड फांकतलो कित्याक आमचे खातीर सोमी जल्मलो. आज आमचेर एक उजवाड फांकतलो फांकतलो कित्याक कित्याक आमचे खातीर सोमी जल्मलो. जल्मलो. सर्वेस्पर राजवट चलयता. प्रितूम मोरगोटूं दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद भरीत जावं. अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची महिमा. जबाब, आज आमचेर एक उजवाड फांकतलो कित्याक आमचे खातीर सोमी जल्मलो. प्रमाणीक मनशांक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशाक संतोश उगवता. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवे संतोश भरीत जायात. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात. जबाब,
आज आमचेर एक मोतें उजवाड आमचो फांगतलो, फांगतलो, कित्याक कित्याक आमचे खातीर सोमी सोमी जल्मलो. जल्मलो. भाग्योंत पावलून तिताक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. उदेलें आमकां बोलेपण देवा आमच्या सोडवणदाराचें. उदेलो ताचो व्हड माये मोग मनशांताय. आमच्या प्रमाणीक करण्याक लागोन न्हय, बोगोर आपलेच काकुतीन ताणें आमकां सोडयलीं. नवो जल्म दितोल्या स्नानान ताणें आमकां धुवन आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आमकां नवीं केलीं. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता उदेशी ताणें पवित्र आत्मो सुभापणान आमकां दिलो. ताच्या फुक्या देण्यान आमी प्रमाणीक जावचे खातीर आनीक आमकां सासणाच्या जिविताची दायजी करून त्या जिविताचो बरवसो आमकां आजचे खातीर देवान वशें केलें. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवदूत गवळ्या सोशिले काडून स्वर्गार वेतोच गवळ्यांनी एकामेकाक म्हणलें, आमी बेतलेहेमा पर्यान वचुया आनी सर्वेस्परान आमकां कळीत केला तो निरोप कितें तो पळोवया. आनी वेगीं वेगीं वच जाल्यार मारिया जुजे आनी खावणेन दवरलेलो बाळक तांकां मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गमून आयलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगलीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान गळोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगलें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. इसायास प्रवादी आपल्या पुस्तकांत हो संदेश ही उतरां आमकां वाचूंक मेवता. काळोखांत चलतल्या लोकांक देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो म्हूण बाकीत कोत्ता. त्या काळार कसल्याय काळोखांत लोक चलतलो काय? देवाचें शार 2 राज्यांनी वांटलोलें. इस्रायल उत्तमचे राज आनी जुदा दक्षिणेचें राज. पयले सुवातेर इस्रायलान उत्तरेक आसिरियेन आक्रमण केल्ल्यान ती आपल्या जिवितांत कश्ट दुमाळो अणभवून काळोखांत आसलोली. दुसऱ्या वाटेन आहाज जुद्याचो दक्षिणेक राजा देवाच्या कायद्या आड जियेतालो. देवाचें मंदीर बोश्टावन कुड्ड्या देवाक भोजून आनी आपल्या काशा पुताक लेगीत लासून आपल्या आनी पोरजेच्या जिवितांत पातकाचो काळोख हाडलोलो. असले परिस्थितींत इसायास प्रवादीक काळोख हाडटल्या आहाज राजाक सोर करून उजवाड हाडटलो राजा जल्मूचो आसा म्हूण बाकीत कोत्ता.
सांत पावलू तिताक संदेश दिता. तीत पावलू वरवीं क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन ताचो लागशिल्लो सांगाती जाल्लो. ह्या पासत सांत पावलू ताका क्रेताचे पवित्र सभेची जबाबदारी दिवन आपूण फुडें वेता. पूण क्रेतांत रावतलो लोक आळशी, फोटकिली आनी हेर वायट संवयांनी जियेतालीं. तशेंच खोट्यो शिकोवण्यो थंय पसरताल्यो. असले परिस्थितींत सांत पावलू ह्या अवघडायांक फुडो करूंक आपले चिटींतल्यान बुद्ध दिता. जेजून आपले काकलुतीन वो जल्मान आमकां सोडवणेची दारां उक्तीं केल्यांत, पूण आमी ही सोडवण जोडून घेवंक वावरूंक जाय म्हूण सांगता. जेजू आयलो, जेजू येता आनी जेजू येतलो ह्या 3 काळांचे नदर घालून आमच्या जिविताक अक्षरांत सुरू जातले 3 संदेश घेवया. पयले सुवातेर जेजू आयलो काळोख नपयत करूंक. जेजूच्या जल्मान आदाम एवे वरवीं भितर सरलेलो पातकाचो काळोख नाताक जालो आनी आमकां नव्या जिविताची दारां उक्तीं जालीं. जेजू दिसाचो न्हय पूण रातचो जल्मून काळोखांत उजवाड कसो आयलो. आमच्या बावतिजमा दिसा मूळ पातकाक मरून आमचे भितर जेजूचो उजवाड जल्मलो. पूण पातका वरवीं आमी पोत्तून काळोखाक आमच्या जिवितांत येवकार दिता. असल्या जिवितांतले खंयचे पातक म्हाका पोत्तून जेजूचो उजवाड घेवंक आडायता गाय? दुसऱ्या सुवातेर जेजू येता काळजांत जल्मूंक. आयच्या दिसा जेजू आमच्या काळजांत जल्मूंक आशेता. जेजूच्या जल्माक जायत्यो वस्तू आमी केल्यात, देखीक गोठो, कुसवार, नवे कपडे, डेकोरेशन आदी. तशेंच आनिकूय ह्या दिसांनी जायत्यो कार्यावळी आमी कोत्तल्यो, जावं स्पर्धा, खेळ, नाच, नाटकुलीं आदी. हें सगळें कोत्ताना नातालांचो मुख्य हेतू विसरचो न्हय. जेजूक आमच्या काळजांत दवरून नातालां समारंभया, नाजाल्यार सगळे ओमत्या कळशार उदक. तिसऱ्या सुवातेर जेजूच्या येण्याक कोरण्यांनी तयार रावया. जेजून आदवा भाशेन व्हडलो मनीस जावन ह्या संवसारांत येवंक जातालें, पूण बाळक कसो जल्मून पूर्णपणी मनशाचे आनी असोक्तायेचे सैम घेतलें. देव जावन मनीस कसो आमचे मदें येवन आपल्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान बापाचो मोग मनीसकुळाक उक्तो केलो. असोक्त आसतना लेगीत आमी कशे भाशेन सोडवून जोडूंक जाता तें जेजू दाखयता. तर जेजू भाशेन आमच्या कोरण्यांतल्यान सासनीक सुखाक तयार रावंक दुसऱ्या वाचपान जसो सांत पावल सूचना दिता. आशा सोडून उदारपणान दुसऱ्यांक कुशालकाय हाडूंक आपयता. तर देवाच्या आनी पेल्याच्या संबंदान जियेतलें क्रिस्ती जिवीत संतोशान जिवंक आनी शिंपणावंक हे मिसाचे समारंभणेंत देवाचो आदार आमकां मागुया. उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सतमानतान देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आमकां मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय त्यान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू जल्मला आमचो काळोख नाटक करूंक. जेजू जल्मला आमच्या काळजांत रावंक. आनी जेजू जल्मूंक सोदता गोजेवंता सवें आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान पावंक. तर ह्या वेळार खालतिकायेन आमचे आवंडे आनी गोरजो बापाक उबारुया. नोकेत
नोकराच्या उजवाडान तेग विद्वान जेजूक नमस्कार करूंक आयले. आमच्या धर्मीक वडिलांनी कालोखांत आसलेले आपले पोरजेक जेजूच्या उजवाडाची नखेत्रां जावन बरो मार्ग दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोया बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, ही मागणी आयक. दोया बापा, ही मागणी आयक, ही मागणी आयक. गोटो जेजू आमच्या राजान एक गोट्यान जल्म घेवंक आमकां ल्हानविकायेची देख दवरली. आमची राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या मुनियारपण चलयतना व्हडपण सोडूंक जेजू भाशेन ल्हानविकायेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक तांकां बापाची मजत मागुया. दोया बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. दोया बापा, ही मागणी आयक. कुसवार नातालाचे परबेक कुसवार वांटूंक आमी एकामेका सवे जेजूच्या जल्माची खुशालकाय वांटाव. आमी समेस्तांनी ह्या नातालांक न्हय फकत कुसवार वांटूंक पूण आमचो मोग वेल आनी खुशालकाय गरजेवंतांक वांटूंक आमकां बापाचें बळ मागुया. दोया बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, ही मागणी आयक. दोया बापा, ही मागणी आयक, ही मागणी आयक. सोबेची बोनेरां वो डेकोरेशन नातालांक बरें आनी म्हारग डेकोरेशन करूंक आमी आमचें घर नेटयलां. जेजूक येवकार दिवंक बायली तयारी केल्या. तशीच आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान जेजू आमच्या काळजान जल्म दिवंक आमकां बापाची बूद मागुया. दोया बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. दोया बापा, ही मागणी आयक. दयाळ बापा, कांय आमची मागणी ल्हानविकायेन तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुजी खुशी जाल्या ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. Amen. C11, page number 32, Betoita Yam Chin Dana. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्के पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती सोपुनायेन आमी करूंक पावता.
आनी ताचे वरवीं तुजे बोगसणें आमकां सोपुनायेन मेळटा देखून आयच्या दोबाजीक परबे दिसा ही भेटोवणी आमच्या हातांतली तूं मानून घे तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरवताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो उनोत सोब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाचे किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थ ताचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओनो काता आनी एकाची पियेता, तितले पावटी दवय भवाने सोर, आमी तुजे मोरहन परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोर दुतां आनी चोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. Amen. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. Amen. सोमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाची शिली संसाराची पाप खातेली आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराची पाप खातेली आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराची पाप खातेली आमकां शांती दी, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Page 74, D46, Shelyang Kaundar. Holy Catholics, that means those who are baptized in the Catholic Church, may kindly receive communion. The rest kindly be seated and you can be in prayerful solidarity with the others. Dev bari karun tumka. Sotau Sanctam, Shelyang Kaundar, Moji Vorfi, Vitor Solar, Kanuitau Zau, Satlo Salva.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, आयच्या दिसा जल्मल्लो आमचो सोडवणार आमकां तुजीं भुरगीं करूंक आयला. तर संवसारांत आमचे जिणेंत ओदीक ओदीक ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताच्या अमोद जिवितांत आमकां सगल्यांक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या प्रितिवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसात. पयले सुवातेर तुमकां सगळ्या जाणांक नातालीची परबीं. हॅपी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू. Wish you the same, Father. थँक यू. फादर जूड करास्कून आमचे पासून ते मीस पिटयल्ले आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां वाखाणटा, कित्याक काल राती ताणें मीस पिटयल्ले हांगसर आनी ताका हांव दिनवासतां. त्याच बरोबर जायत्या जाणांनी आमकां मदत केलेली आसा. हांव पयलेच सुवातेरूच सावंड स्पॅक्ट्रम तांकां काल हांवें देव बरें करूं म्हणलां की नोको तें हांव नोको, पूण आतां पयले सुवातेर तांकां म्हणटा, कित्याक सगळो वावर तांचो सोडून ही आमचे इगोर्जेन ते आयले, रेन्झलान तांकां धाडले तांच्या भुरग्यांक आनी ताणें भरपूर वावर केल्लो आसा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो सावंड बरो आसा ह्या दिसा क्रिसमसाक. तो तांकां स्पॅक्ट्रम आनी तांचे बरोबर सगळे आसात पळय तितल्यांकूय. त्या भायर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या हांगसर वांगड्यांक जे आमकां साकिस्तांव मदत करतात तांकां तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे आमच्या वॉलंटियर्सांक ताणें हांगसर येवन रातची मांडावळ केली, कित्याक हांगसर 1000 वयर लोक आसलेलो रातीच्या मिसाक. ताणें बरे भशेन वावर केलेलो आसा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फाबियोलान आयज कोयर चलयलेलो आसा, संगीत आनी सेवा धर्माची मांडावळ केल्ली आसा गायनांतल्यान. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फादर लिंडसे मिडियाचें काम ह्या दिसांनी करता, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. हीं फुलां सगळीं सिस्टरींनी ह्या दिसा मांडलेलीं आसा. काल राती तीं वावुरतालीं, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. त्या भायर आमचे हेर जे मदत करतात तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. ASI पुलीस ताणें आमकां मदत केल्ली आसा. राती आनी आयज 1000 लोक येतलो जेजूचें दर्शन घेवपाक. तर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. ताणें मांडावळ बरे भशेन राखलेली आसा. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक सकाळीं उठून तुमी हांगसर मिसाक आयल्यात. तर देवाचो सुबा आशिर्वाद तुमचेर पडूं आनी जेजू आमच्या काळजांनी जल्मून अदीक आनी अदीक आमी ह्या आख्ख्या वर्साच्या सेवा धर्मांत भाग घेतना ताचे सारके आमी अदीक आनी अदीक जावं. मिसां आतां ह्या उपरांत 9:15 मीस आसा, ते इंग्लीश भाशेन आसतले. मागीर सांगे मिसानान ह्या सुमारांत 2 मिसां आसतलीं, सकाळचीं 7 आनी 8. 7 मीस आमचे भाशेन, 8 मीस इंग्लीश भाशेन. हें सगळें तुमच्यान यूट्यूबार पळोवंक जाता आनी तुमी पळयतात. आतां म्हणलें तुमी सगळे जाणां मिसाक वेतात, तरी पूण थोड्या जाणांक आवड आसा, आमी कितें म्हणलां कशें म्हणलां तें अणभवच्याक तीं पळयतात. पूण खूब जाणां जीं हॉस्पिटलांनी आसा वो अंतुरनार पडून घरांत आसात, ताका मिसाक वचोंक जायना, वो तारवटी आमचे भाव भयणां तीं तारवार आसात तीं, आनी हेरा देसांनी जांकां पयस पडटा इगोर्जेक वचोंक आनी तांकां समजना भास, तीं सगळीं जाणां आमच्या मिसान वांटो घेतात. तुमकां सगल्यांक परबीं नातालांची आनी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. पयलेर मिसां हेच भाशेन आसतलीं, सकाळचीं 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन. पूण 31 वेर 11 वरांचेर आमचो सेवा धर्म स्टार्ट जातलो 1 वतीन. पयले सुवातेर आमी भोजवण आसतली, थोडो वेळ आमी जेजू बरोबर सादची. आदले वर्स काबार जाता, नवे वर्सान आमी बरे भाशेन जेजू सवें पावला मार्चाक आमी मागणें करया. आमचेच पासत न्हय पूण आख्ख्या संवसारा पासत खूब उचांबळ, खूब दूख आसा ह्या संवसारांत, खूब अडचणी आसात. ह्या सगळ्या लोकां पासून आमी मागया आनी मागीर मिसांत आमी वांटो घेवया. दर म्हयन्याच्या 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेले म्हणटूर पेट्रोल पंपा उपरांत सुमार 150 मिटर दावे वाटेन
एक सुपुल्लें कॉपेल आसा थिंचोर सायबाक तें कॉपेल दिल्लें तो हांगसर गोंयांत आसतना ताका लागून तो जागो म्हत्वाचो. ही इगोर्ज तेन्ना नासलोली. ही इगोर्ज फकत 1605 वर्सा ही स्थापन केलेली आसा आनी ती इमारतूय 1589 वर्सा 89 त्या वर्सा ती स्थापन केलेली आसा. तो ते भाशेन तो हांगसर नासलोलो ताणें हांगसर तें पळोवंक ना. हें मागीर बांदलेलें आसा. तो मेल्या उपरांत मेला तो 1552 वर्सा. तर म्हाज्या भयणीन आनी भावांनो थंयसर तें मीस आमी चलयता. तुमच्यान तातूंतय भाग घेवंक जाता. सगलीं मिसां सगलीं आमचे सेवा धर्माचे वस्तू आसा तितल्योय तातूंत तुमच्यान भाग घेवंक जाता. तुमी मात एक करात आमचे पासत सबस्क्रायब करात आनी सबस्क्रायब करशात जाल्यार आमकांय खूब आनिकूय चालना मेळटली तुमचे पासत आनिकूय करच्याकूय. देव बरें करूं. सगलीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Age 5, page 108, यात भावार्थ्यानो.